नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। सिडनी लिमोसान तोपी घाल्ल्या जगभरच्या लोकांचे प्रुडंटाक फोन। ख्यास्त जाली, आता पैसे परत जाय लोकांची मागणी। फिर्यादींचो वकील म्हणटा वेलनी आड हाडटलो इंटरपोल वॉरंट। मोपाक लागून गोंयाक जातलो टुरिझमाच्या नदरेन मोठो फायदो। एअरपोर्टा बरोबर मोपा एंटरटेनमेंट पार्क करपाचो प्रभूचो प्लान। सुरेश प्रभून केली मोपाची पळोवणी। आतंकवादी हल्ल्याचो धोको आसूनय गोंय पुलीस आनी एटीएस सुस्त म्हण काँग्रेसीचो आरोप। सुशेगाद रावन गृह खात्यान राज्याची सुरक्षा लायली खुट्याळ्याक। सत्तरीत फाटले 6 म्हयने जाले घराक टोकन नंबर दिवप बंद। टोकन नंबर बंद जाल्ल्यान मालकी हक्क मेळनाशिल्ल्या लोकांची मोठी गैरसोय। खासा रिपोर्ट। आणि गोंयभर मनयली आंबेडकर जयंती। समाज कल्याण मंत्री पांडुरंग मडकयकार म्हणटा फुडल्या आंबेडकर जयंती मेरेन परवरे आंबेडकर भवनाचो बसयतले बुनियादी फातर। पोन्जी स्किमीतल्या लुटप्याक कोर्टान ख्यास्त फरमायल्ल्यान दुबयतल्या इन्व्हेस्टरांनी खोशी उक्तायल्या। तांकां ख्यास्त जाली खरी, पूण पैसे खंय गेले म्हण तांचो प्रश्न। लोकांक कोटींची तोपी घाल्या म्हण गोंयच्या सिडनी लिमोस आनी रायन डिसुजाक 500 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त पडल्या। ही स्टोरी करत सावन प्रुडंटाक दुबयच्यान प्रतिक्रिया येत आसात। कागाळ करप्या वतीन ही केस हाताळपी आदोगाद म्हणटा तो वेलनी सिमोसा आड इंटरपोल वॉरंट हाडटलो। खासा रिपोर्ट। सिडनी लिमोसाच्या पोन्जी स्किमीत पैसे गेल्ले दुबयतले इन्व्हेस्टर प्रुडंटाकडेन उलयले। दोगांकूय बंदखण जाली, पूण पैशांचे कितें, खंय गेले हो तांचो प्रश्न। We would like to withdraw our invested money, but still they gave us a false hope saying that you will receive your invested money as well as in profit as soon as we sort out the issue which is related to the banking. Since we have got lot of client, there are lot of transfer happening, so we are put some kind of restriction to transfer the fund. As soon as we sort out the issue, we will be giving you all the possible assistance to get your money back. It's almost 1.5 years. We are still waiting for the return. Still we didn't get any return from the company. As per as news media, owner of the company is in already jail and he has been sentenced 500 years. Okay, so which is kind of justice to us, but still the question remains the same. Where is the invested money? When we can expect the invested money? How we are going to get the return money? पोन्जी स्किमीचे वारे फकत दुबय UAE पुरते नाशिल्ले, नेदरलँडा मेरेनूय पाविल्ले। नेदरलँडातले बर्ट ब्युईक नावाचे एके इन्व्हेस्टरान प्रुडंटाचेर वेलेनी लामोसाची इंटरव्यू पळयली। ताणे थंयच्यान प्रुडंटाक संपर्क केलो। ताचे म्हणणे अशें, सगळ्यांक उपाय जाय, बुडिल्ले पैसे जाय। वेलनी लिमोस आमकां मेळनाशिल्ले, प्रुडंटान ताका दाखयले। बर्टान $71,000 केल्ली गुंतवणूक बुडली। लिमोसान सहकार्य करून सगळ्यांचे पैसे परत दिवचे। हे प्रकरणात सिडनी आनी रायना आड सुमार 100 जाणां वतीन केस लढपी आदोगाद हेनी इलानय दुबयच्यान प्रुडंटाक संपर्क केलो। तो म्हणटा बंदखण कितल्याय वर्सांची फरमायल्या तरी आनीक 6.5 वर्सांच ते बंदखणीत उरतले। जरी दोगांकय 500 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त फरमायला, ही शिक्षा 2000 वर्सांची असली तरी UAE फेडरल कायद्या प्रमाण चडांत चड 10 वर्सांचीच बंदखण जाता। दोगांची बंदखणीत इस्लामीक वर्सा प्रमाण 8 वर्सां जाल्यार इंग्लीश कॅलेंडरा प्रमाण 6.5 वर्सां उरल्यात। इस्लामीक कॅलेंडरात एका म्हयन्याक 22 दीस असतात। आपल्या कडेन लुकसाण जाला म्हूण आयिल्ल्या लोकां मदीं सुमार 80% लोक भारतांतलेच आसात। एका ऑयल आनी गॅस कंपनीचो एक ग्रुप करून कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडियाक लेटर बरोवंक लायला। अबू धाबीत आशिल्ल्या 22 भारतीय लोकांकय अशेंच करूंक सांगलां। पोन्जी स्किमींतल्यान स्कॅम जाला म्हूण सिद्ध करपा सारके सगळे पुरावे आपणा लागीं आसात। ट्रेड लायसन्सा प्रमाण ही स्कीम चालीक लावपी कंपनी कडेन फॉरेक्स बिझनेस करपाचे अधिकार नात। वेलेनी ह्या कंपनीत मॅनेजिंग डायरेक्टर आसा म्हूण आपले कडेन पुरावे आसात।
हे प्रकरण इंटरनॅशनल कोर्टात व्हरून वेलनी आड 2 सप्तकां भितर इंटरपोल वॉरंट मेळयतलो. प्रुडंटान वेलनीची मुलाखत दाखयतकच जगभर बोवाळ पडलो आनी सगळेकडच्यान प्रुडंटाक फोन आनी ह्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो. सगळ्यांचो एकच उलो, घाल्ले पयशे तरी परत दियात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक लागून गोंयांत ट्युरिझम मोठ्या प्रमाणात वाडटले. एअरपोर्टा बरोबर थंय एक एंटरटेनमेंट पार्क करपाचो प्लान केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू उलयला. प्रभून शेनवारा मोपाच्या सुवातीचे इन्स्पेक्शन केले. ह्या वेळार मंत्री बाबू आजगांवकार, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, गोंयचो मुखेल सचिव आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी आशिल्ले. That such a project is now going to be completed soon. I was just looking at it and I want to make some suggestions. Because there is almost 234 acres of area that is sought to be made for commercial. And you should think about developing something like a huge entertainment park here. So that not only people who, I hope the flights don't get delayed, but if it is delayed, they will go there and enjoy it there. Some people like to come little ahead of the flight and that to enjoy there. So I think this should be a tourist attraction. And therefore we should try to think about it. Secondly, we should also think about making this airport as a hub for southern India. Because the entire west coast of India can be serviced from here, but also some of the areas like Belgaum, in Karnataka, many areas in Maharashtra, they will be serviced from this airport. So we should think about it as the international hub, and every time an international flight lands, that gives more profit to the airport. हे वेळार थंय मोपाक विरोध करपाक दक्षिण गोंयचे एक्टिविस्ट पावले. एक दो जीएमआर को फेक दो, दिवची ना रे दिवची ना, आमची जमीन दिवची ना. बाबू म्हणटा खंयचेय प्रकल्पाक विरोध जाताच, मात पेडणेकारांचो मोपाक विरोध ना. अच्छे प्रोजेक्टला विरोध हा थोडा बहुत असतो, हा मोठा नव्हे विरोध. पण जे लोकांचं लँड उजड झालं ते लोकांनी साथ दिलेली आहे, पेडणेकरांनी साथ दिलेली आहे, अख्ख्या पेडणे तालुक्याने साथ दिलेली आहे. हे कुठचे साऊथचे येतात 10-25 लोकांनी विरोध करतात, हा बरोबर नाही. त्याबद्दल आम्हाला काय म्हणायचं, आम्हाला इथे एम्प्लॉयमेंट नाही भेटलं परत आंदोलन असणार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.